A21. तुझे ऐकून काशेता सुम्या तुका घेवका लालेता वेदी सरशी तुझ्या जेवणात भाग घेता सुम्या तुझे थंय हांव एक वता नामा सुम्या नामा तुका जेवणा तुझ्या घड कर म्हाका नामा सोग्या नामा तुका जेवणा तुझ्या या मिसाची ते सवा देवादीन सेलीन पिरेरा खातीर मीस येता रिमा पिरेरा अर्गा मीस येता आंटोनेट डेसा बेंगलुरू हेलेन नाझरेत पाक्षिगेरे जिनीटच्या त्या सॉंग खातीर देवादीन जेबी डिसोच्या आत्म्या खातीर मिसिता जुलियाना डिसोजा इंदू बेट्टू देवादीन रायन रमल्डच्या आत्म्या खातीर मिता सर्बिन रमल्ड देवादीन सिल्वेस्टर पिंटोच्या आत्म्या खातीर मिसिता कुटुंबाची देवादीन CL डिसोच्या आत्म्या खातीर मिसिता अमिता तावरो देवादीन बॅप्टिस्ट आनी ग्रेसी सिकोराच्या आत्म्या खातीर मिसिता मेरी पिंटो देवादीन एंटनी डिसोच्या आत्म्या खातीर मिसिता सुनीता डिसोजा शिर्ताडी देवादीन कात्रीन हेराल्ड लोबाच्या आनी सर कुटुंबाच्या संध्या खातीर मिसिता सन्नी लोबो आंजेलोरू देवादीन मारिया गेविन रोसारियोच्या आत्म्या खातीर मिस्टर जेन रोसारियो मुंबई आज आसऱ्याच्या निवाशांक दनपाराच्या जेवण दिला सेलीन साल्डाना आनी कुटाम बेंदूर तांकां मेळ्ळ्या उपकारा पासो तांचो आमी उपकार बावडटाव आनी सरस्वतीची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आमी मागताव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुमयाचे सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो जेशवान बोआ पुर्ब्याची विसवण केली आपणाचे कुटाम आणि आपुणू सरेस्परा देवाकच विधेय जाता ताची सेवा करता आणि सगळ्या काळजान ताका आपणाचो ध्येय म्हूण स्वीकार करता म्हूण बसयतना इस्रायल परसाई तीस बसवणी करून अन्य देवा संबंध आसलो तो भायर घालूंक तांची रुपणी तांणी तिरस्कार करूंक अवकाश करून दिता आयच्या दिसा आमी आमचो सगळो हार बार सरेस्परा देवा ते घालता आसतना तोच आमचे जिवी चलयता सांबाळटा म्हणलो अखंड विश्वास आमचे ते फुलोवन येवं दी सगळे आमचे जिवी सुमयांक समर्पण कृपा मेळोवन दी अशें आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनांत चिंतून तोंडार विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध
हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बेगीन सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या सोम्या कांक्लूक क्रिस्ता कांक्लूक क्रिस्ता कांक्लूक सोम्या कांक्लूक सोम्या कांक्लूक. प्रार्थया काकुळदारा देवा आमी बोवस्कत भुरगीं तुजी देखुनायच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयच्या उडास करतना तिच्या विणोवन आमच्या स्कतान आमकां बोळ दी म्हणून आनी आमच्या खोट्यापणान आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रसवर चलयता ससनाच्या ससना. जोशुआच्या पुस्तकांतले वसा. जोशुआ सगळ्या लोकां लागीं म्हणालो, देखून आतां सर्वेस्पराक भिवून चला आनी संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी आनी इजिप्तान स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा आनी सर्वेस्पराची सेवा करा. पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरिताच्या देवांची. म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचे तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या. लोकांन जाप दिली, सर्वेस्पराक सांडून आनी हेर देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकूल मोल ना. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणांतली भायर हाडली आनी ताणेंच आमच्या दोळ्या मुखार व्हड आजापां केल्ली. आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पयण करून गेल्ल्या त्या सर्व लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या. सर्वेस्परान ह्या सर्व लोकांक आनी आमच्याकी पयले ह्या देशांत वस्ती करून आसलेल्या अमोरितांकी भायर धांवडायल्यात. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या कित्याक तो आमचो देव. ते जोशुआन लोकांक म्हणलें, तुमच्यान सर्वेस्पराची सेवा करूंक जायना कित्याक तो एक पवित्र देव. प्रतिस्पर्ध्यांक सोशिनातलो देव तो. तुमचे गुन्यांव आनी तुमची पदकां तो बोगसूंकचो ना. सर्वेस्पराक सांडून परक्या देवाते फाटल्यान तुमी वेशात जाल्यार ताणें तुमकां हाचे आदी बरें केल्या जाल्यारय तो तुमचेर क्यास्त धाडून तुमचो नाश करतलो. लोकांन जोशुआक जाप दिली, ना आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या. जोशुआन तांकां म्हणलें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी निर्धार घेतला म्हूण तुमकां साक्षी तुमीच. तांणी जाप दिली, खरेच आमी साक्षी. तर तुमचे मदें आसलेल्या परक्या देवाक पयस करा आनी तुमची काळजां सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक दिया. लोकांन जोशुआक जाप दिली, आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करतल्या आनी ताचें उतर आयकतल्या. त्या दिसा जोशुआन लोकां पासत एक सल्लो केलो. ताणें शिकेमांत लोकांक कायदे आनी नियमां दिली. जोशुआन ही सर्व उतरां देवाच्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकान बरयली. ताणें एक व्हड फातर घेतलो आनी तो शिकेमान सर्वेस्पराच्या पवित्र स्नानार आसलेल्या शिंदूर रुखा पोंदा उबो केलो. जोशुआन सगळे लोकांक सांगले, पळया, हो फातर आमकां एक साक्षी. कित्याक सर्वेस्परान आमचे कडेन उलोवन सांगली ती उतरां ताणें आयकल्यांत. तुमी तुमच्या देवाक तिरस्कार करशात जाल्यार तो तुमचे विरोध साक्ष दितलो. उपरांत जोशुआन
लोकांक धाडलो हर एकल्यांक आपापल्या दैजाचे भोईंग. ह्या गडिता उपरांत नूनाचो पूत जोशवा सर्वेस्पराचो सेवक आपले 110 वर्सां प्रायेर मेलो. देवाचे उतर हें देवाचे पडोपकार. श्लोक सर्वेस्परा तुंस म्हजे दायज. सर्वेस्परा तूंच म्हजे दायज. सांबाळून दर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेता. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूं म्हजो धणी आनी म्हजे दायज आनी म्हजे पिवण पात्र. म्हजे जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. श्लोक सर्वेस्परा तूंच म्हजे दायज. म्हाका बूत सांगतेल्या सर्वेस्पराक हांव दिनवासता. रातीचे पर्यान म्हजे अंतस्कन म्हाका ती उगडासा करता. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजेशी आसा तर हांव केदीच आळसो ना. श्लोक सर्वेस्परा तूंच म्हजे दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटले आनंदाची भरती आनी तुज्या उज्याक ससनाचे सुख. श्लोक सर्वेस्परा तूंच म्हजे दायज. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सदैव तो बापा सर्गा संसाराच्या दनिया, कित्याक सर्गींच्या राजाचे घोट लाणाक तुवें उगडयलाय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. ल्हाना भुरग्यांचेर आद दवरन मागणे करचे खातीर लोकान तांकां जेजू सशीन हाडली. शिसांनी तांकां आडल्ल्यांक बेस्टायलें. तो व्हडो जेजू तांकां म्हणालो, ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सशीन येवंक सोडा. तांकां आडयनाकात, कित्याक सर्गीचें राज तसल्यांचेंच सय. उपरांत तांचेर हात दवरन तो तुमचे फुडें गेलो. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जो कोण जिवितांत ल्हान संगतीक म्हत्व दिना तर कशें व्हड संगतीक म्हत्व दीत. जेजू आपल्या शिसांक ल्हाना भुरग्यांचें कालतेपणाचें लक्षण तांचे समकर दवरता. भुरग्यां थंय एका रितीचें नेणटेपण उठोवन दिसता. तांचें नेणटेपण भुरग्यांक उंचायेक उबारता. जेजूच्या काळार स्त्रियांक आनी भुरग्यांक समाजेंत गौरव आनी राजकीय चटवटिकेंत भाग घेवंक अवकाश नातल्लो. तांकां समाजेंत बहिश्कार करतले. बगार तांकां अवचित रितीन म्हणले बरी पळयतले. भुरगीं जेजू लागींच येता आसतना ताच्या आपोस्तलांनी अडकळ केली. भुरग्यां संगी आपलो अमूल्य वेळ करसूंच्या बदलाक ताणें विशय घेवचो भोव बरें म्हणलें तांचें चिंतप जावन आसलें. पूण जेजून आपल्या सशीन आडिल्ल्या भुरग्यांक आशिर्वाद दिलो आनी भुरग्यां बरी कालतें जावंक आशेता तसल्यांक सर्गीचें राज तांचें जावंक शकतलें म्हणून जेजू आमकां सांगता. आयच्या पयल्या वाचपांत जोशुआ इस्रायेलींक देवाचें प्रामाणीकपण आनी विश्वासपण सेवा आनी आराधन करूंक उलो दिता.
तर त्यात देखून देवाक विश्वासी रावंक आणि भुरग्यां बरी कालतें जावंक जेजूचो आदार आमी मागया. आमेन. C12. Somia काळजांची मोरसुनी माता आमी तुझी भुरगी घेऊन सोम्या तुझे सक्ती तुझे संगीत आज भेटैता काणिक पवित्र बाबुडो गायनाची कास जिणी आमची करू पवित्र जाऊ स्वारांसो सोम्या काणिक घेवनी घेवडो सोम्या हे आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण तुमी आतां मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकानी मेमीक आमच्या आनी अख्ख्या पयसुबीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचेर तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतेन मागता. आमच्या सुमया जेसूचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परात दैव भक्ता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. अशामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्वातही जेसू ख्रिस्त आमच्या सुमिया वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवंत हांवकार मरेसो भक्तीन आमी उडास करता आणि तुझे दिन वसणेचे गीत गावून तुझी कणमेळ आमी वाकणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर काळी मनशां थंय कितली अपरमी तुजी दयाळाय. तुझे लानवी साकर नीर काकुळ तुवें नदर घाली अशें सोडबंदार मनशा कुळासो तुजो पूज जेसू ख्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूत सोदाळबार संतोषान तुका वाखाणटा सरगार तांच्या वाखाणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तू सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे एका काका जय जय. उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही त्यांनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कूड
आनी रगात. आपलेच कुशेन स्मरण ससुवेच्या आदींत ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, हे म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात, हे म्हज्या रक्ताचे काल्स, नवे आनी सासणी कराराचे रगात, पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस मनच्या पासत हे वारोतलें, हे म्हज्या उडासा करा. बावरतसो गुट पेरिगटुया. तुझ्या क्रूसारी पुनर्जीवन कोणा वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणारा आमची सडवण कर. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीचे काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आरागा सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याचकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सरेस्परा मुखार ल्हाना भुरग्यां बरी मोवाळ दयाळ मायपाची जावं कृपा मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्ताचे बरवशान केले आमकां उदार कापुळतीन सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर आकांतांतली दयेन वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुज्या खुशे परम शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता स्वर चलयताय ससनाच्या ससना.
सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सगळे असो. माया मोगसो बक्षन्स गुर्त जावन जिवंत क्रिस्त शांती एकामेका वांटून घेवया. देवाचे शिणी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. देवाचे शिणी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. देवाचे शिणी संसाराचे पाप काढले आमका शांती दे. आमका शांती दे. भुरग्या बरी मैपासी दयाळ विश्वासी जावंक जेसू उंड्या रुपार आमच्या काळजांत प्रवेश जाता. ही देवाची शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावून ना, पूण ज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड राखात म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून. D56. सोमिया जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या. रक्तामसान तुझ्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या. भुकेल्या लोकाची दुर्गत पळय वाडले तांकां उंड्या मासले. उंडू तूं सर्गीतां देवलो सासणी जिवीत हाडून आयलो. ये जेजू काळजा म्हज्या मुद्दाम जिवनांत म्हज्या मुद्दाम जिवनांत तुज्या. जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या. रक्तामसान तुज्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या. सामारियाचे ते परकी स्त्रिये दाखयले ते जिवे उदार. तुझे तांदूळ मळता जरूकाची तानेल्या आमच्या
तान बागोवची हे जेजू काळजा म्हज्या तान बागय उदकां तुज्या हे जेजू काळजा म्हज्या तान बागय उदकां तुज्या सोमिया जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजा म्हज्या रक्तामसान तुज्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या वयचो उडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी भक्तीन वांटो घेतला. बापा ताचे वरी आमच्या सोडून दारात जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आमकां मेळचे देख घेवन तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचे जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचे माया मोगाचें जिवीत जावं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सरेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वडप कर. सगळ्या सक्तीन तुझ्या उसात आत्म्या मोच्या आनंद मोरी येसो तुझे मायेसो नामा 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 मोरिये नामा 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 राणीये. सकाळींची भेटवणी येजूच्या देवी कळसा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामानी कश्ट आमच्या पथकांच्या फरीकपणा पासून आनी आल्तरेच्या बोपय सक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या सुमेस्त हृदय पसक आनी कथावीण काळजा मारिफात हांव तुकाच भेटयता. सर तुजे पसत येजूच्या बोपयत काळजा येजूच्या देव काळजा तुजे राज येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्या म्हणजे सर शिक्षा माफी चडोवंक हांव कशी व्हरता. सोम्या जेजू तुज्या बोदेवी काळजाचे जसाय राख आमच्या बोबग्यान पाप सैबाक जातून तुका उजवाड कट्यानी बुजवण. म्हज्या देवा म्हज्या सैबा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्गां दिता आनी तस्करी नमस्कार करता. बोय तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिस्तांक केलय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलय म्हूण जशी बरी राह दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कोण तुज्या हातान दिता. म्हजी चिन्नां म्हजी सब म्हज्या आयुश्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पथकांच्या फरीपणां म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पसत बक्षी म्हजी समेज पथकां म्हज्या पथक्याची कागूल कर. देवा पवित्र आत्म्या ती सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें पडना जावच्या तुजे उपदेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हज्या पथक्याची कागूल कर. म्हाका पथक्या बक्षी. भवार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवतेक एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव दिसत म्हणटा तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या बदका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सता आनी कोतली पयस भार शिकयता ती सता हांव सत म्हणटा आनी उसारता. कित्याक तूं सस्लीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ते एकदां पीक केल्याक तूं फुटयनाय वा फुटवून पडनाय. ह्या भवार्थान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन.
बरवशीचे विधान सर्वेस्परा देवा तुझे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बगसाली आनी हेजनी उपरांत ससली सुख सोदतले म्हूण हांव बरवसता कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाल आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयला ह्या बरोशान जीव करी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासण हांव तुजो मोग करता आनी तुजे बसत म्हज्या बेल्याचो हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोव ह्या मोगान जीव कनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवान सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजे नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर सुप्रा चड मोग पोसल्या देवाक हांवें आत्मान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करिना म्हूण आनी पतकांचे सगळे सुखीतले म्हूण ती रिसीव करता आमेन. सुम्याच्या बिडव्यान मरीक परी काबार हाडली आनी पवित्र मेवरी ती कृपेस जाली. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजी संगाता स्ट्रॅम भितर तूं सदैव आनी सदैव फाळ तुजे कुशीचे जेजो. भगवंती मरे देवाच्या मई अमोप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मोनाचा वेळार आमेन. आपले सुमेची साकर तुझ्या शुद्ध परमने मुझे ते जाऊ. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजी संगाता स्ट्रॅम भितर तूं सदैव आनी सदैव फाळ तुजे कुशीचे जेजो. भगवंती मरे देवाच्या मई अमोप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. आनी देवा सुपूत मनी जालो आणि आमच्या मध्ये जेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजी संगाता स्ट्रॅम भितर तूं सदैव आनी सदैव फाळ तुजे कुशीचे जेजो. भगवंती मरे देवाच्या मई अमोप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाची माया आमो पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजम शकाती. प्रार्थुया येसु म्या बुड्या मरी कबा दिल्या वरवी तुझ्या पता क्रिस्ता मनुष्यपण घेतल्या आमी जायसल्या त्याच्या कष्टाने क्रिस्ता वरवी चंपनाच्या आनंदाक आमी फौशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या समोर फाता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या दुसादी दुसाता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या दुसादी दुसाता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या दुसादी दुसाता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा कडल्या बुड्या आमच्या क्रियासकी सदैव म्हाका दिलाय तुझी तबेन मुझी मोत चढाय म्हाका राग सांभाळ दिसलय आमेन. मुकुळ पुत्रा सोवे आमकां मरे आशीर्वाद दी आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.